प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 15वो विसवोर वोड 9 ते 11 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 15 वर्सेस 9 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो म्हज्या मोगान जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांगल्या आनी असो ताच्या मोगान आसा तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा म्हज्या मोगान म्हजी कुशलताय तुमचे सवय आसचे खातीर आनी तुमची कुशलताय जावचे पासून हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आयकलां, जेजून आयज कितें म्हणटा, कितें सांगता आमकां तो. आमी आमची चोत्राय ह्या 10वी वडीत धरुया. जेजू म्हणटा, जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळ्ळ्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसा, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञो तुमी सांबाळशीत जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू देव, तो सुर्गीच्या बापाचो पूत, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक देव. पूण जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो एक मनीस जावन येयलो. ही बिकेम अ मॅन. गॉड बिकेम मॅन. म्हणटच जेन्ना तो ह्या संवसारान येयलो, तो एक मनीस जावन येयलो. आनी भाव भयणीनो, तो आयज आमकां हे 10वी वडीन म्हणटा, जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळ्ळ्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसा, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळीत जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हणजे भाव भयणीनो, आमी देवाच्या मोगान रावपाक आमकां जाय उतराची गरज. आतां आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, कितले फावटी आमी सजमता की आमी आज्ञा सांबाळलीत जाल्यार देव आमचो मोग करतलो. हें जावन आसा पोन्ने कोरार. सजमिली ना म्हणून कितलो लोक आतां हें चुकीन शिकयता. म्हणटा तुमी बरे भाशेन रावात, हें करात, तें करात, पयशे दियात, मागणें करात, मिसाक वचात, दोवेनां करात, खूब वावर करात, देव तुमचो खूब मोग करतलो. भाव भयणीनो, ही चुकीची शिकवण. आमी जें करून देव आमचो मोग करिना. देव आमचो मोग करता कित्याक आमी जेजूचेर बावाट दवरला. देव जेजूचो मोग करता आनी जो कोण जेजूचेर बावाट दवरता, देव तांचोय मोग करता. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरता, आतां देव आपलो मोग आमचे भितर उतयता आनी आतां आमच्यान त्या मोगान देवाच्यो आज्ञो सांबाळूंक जाता. भाव भयणीनो, कितले फावटी आमी चुकता. आमी चिंतता आमकां धन करूंक जाय जाल्यार कोणाकूय धन करूंक जाता. कितले धर्माचे लोक आहात, दुसऱ्या धर्माचे आहात. पोन्ने कोरार लोक अशेंच करतालो. तो सजमतालो, हांव बरे भाशेन मागणें करतलो, 5 फावटी मागणें करतलो, तेर्स करतलो, लोकांक पयशांक दितलो, हांव मिसाक बेतलो, हे सगळे देवस्पण करतलो, सगळो धन करतलो. आतां आमी देवा कडेन वेतले, पळय देव हांव कितलो बरो मनीस. फारिजेव तशें करताले. फारिजेव वेताले देव मंदिरांत, म्हणटाले, बापा पळय हांव कितलो बरो मनीस. पळय तो जो दोन वसूलदार आहा, तो फाटल्यान उबो रावला. तो कितें व्हडलो पाकी, पळय हांव कितलो बरो मनीस, हांव मागणें करता, पयशे दिता, हांव इगोर्जेन येता. आनी कितले फावटी भाव भयणीनो, आयज त्याच फारिजेवा भाशेन आमचें चिंतपूय तशें आसा आनी आमी आमकांच फटयता. आमी जें करता ताजे वरवीं आमकां देव आमचो मोग करिना. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरता, ताच्या उतराचेर बावाट दवरता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तो मोग आपलो स्वर्गीच्या बापाचो मोग आमचे भितर उतयता, आमच्या काळजान उतयता. आनी जेन्ना आमी ते देवाचो मोग आपणायता, आतां भाव भयणीनो, आमच्यान हो देवाचो मोग देवाक दिवंक जाता, ताजें उतर पाळूंक जाता, ताजे उतरा प्रमाणे चलोंक जाता. आनी हो जो मोग आमी आपणायला
आमच्यान आमच्या पेल्याक आमच्या दुस्मानांक पासून दिवंक जाता. आनी आतां आमी ह्यो ज्यो आज्ञा आसात देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हे आमच्यान करूंक जाता. ना तर भाव भयणीनो आमी सजमना कितें हांवें मीस आयकलें, हांवें म्हजें देवस्थान केलें, हांवें म्हजो तेर्स केलो, हांवें म्हजें मागणें केलें, हांवें सगळें जें करूंक जाय आसलें आज्ञा प्रमाणे हांवें केलें, देव म्हजो खूब मोग करता. आमी चुकता. हाचो वर कितें हाचो वर न्ही की आमी सगळें सोडपाचें आनी फकत म्हणून जाय आमी जेजूचेर भावार्थ आमी कांय करपाची गरज ना. भाव भयणीनो हें आमचें चिंतप एकदम व्हडलें. दोन मनशां तीच काम करतात पूण एकलो करता देवाक आपलें देवाचें बेसाण मेळोवपाक. दुसरो जो मनीस करता तो सगळें करता कित्याक देवान ताचे भितर आपलो मोग ओतयला आनी हो मोग जो ओतयला त्या मोगा प्रमाणे आनी त्या मोग आपणायला म्हणून तो आतां आपली सर्वीस करता, दुसऱ्यांक आदार करता, दुसऱ्यांक मोग दिता. आनी दोन मनशां जे भायल्यान दिसता की तेच करतात तें पूण जो पयलो मनीस आसलो तो आतां आपणाकूच फटयता कित्याक तो समजता आपल्या कामा वरवीं आपल्या वावरान देव ताचो मोग करता. ना भाव भयणीनो देव आमचो मोग करता जेन्ना आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता. जे जेजून आमचे पासून खुरसाक केला, आपणें रगत वारोयलां, ताणें आमकां ताच्या रोगता वरवीं अमोलीक रोगता वरवीं आमकां नितोड केला, आमची सगळीं पातकां घेतल्यात. आनी आतां आमी जेन्ना भावार्थ दवरला जेजूचेर तो आमकां एक नवी रोसना करून आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा म्हणून की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी देवाचें उतर म्हणटा रोमकारांक 5:20 की देव पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर आपलो मोग ओतयता. हो मोग जो आमी आपणायला तो मोग आमच्यान त्या मोगा वरवीं आमच्यान ह्या देवाच्यो आज्ञो पाळूंक जाता, त्यो देवाच्यो आज्ञो करूंक जाता आनी आमच्यान आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया. आमी आमचें चिंतपाची गरज ना, आमी जेजून कितें केलां तें आमी पळोवया आनी आमी ताका आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवन ताचें उतर पाडुया कित्याक हो मोग ताणें आमचे पासून इतलो दाखयलो खुरसार. आनी आतां एक बरे भाशेन एक बरें क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थी जिवीत, एक जैतिमन जिवीत जिवंक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.